हांव मनीषा उसगांवकर हो व्हिडिओ गोंयच्या सगळ्या लोकां खातीर काडटा। हांव काँग्रेस पार्टीन जनरल सेक्रेटरी आशिल्ले। हांव आज म्हज्या पदाचो राजीनामो दिता। कित्याक काय म्हणल्यार आता तुम्ही पळयलां आसतले इलेक्शनाक हार्डली 7 ते 8 म्हयने उरल्या आणि आज अचानक गोंयचो काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट चेंज जाला। काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट चेंज जालो म्हणून काय प्रॉब्लेम ना, पण इलेक्शनाच्या तोंडार पार्टी प्रेसिडेंट चेंज जालो आणि तुम्ही पळयलां आसतले अमित पाटकर 4.5 वर्ष जाली स्वताच्या बोल्सांतलो पैसो खर्च करून हे पार्टे खातीर काम करतालो। आज मनीषा उसगांवकरा सारख्या मनशाक बायलेक वाळपयच्यान तयार करपी हो अमित पाटकर आशिल्लो। आमकां प्लॅटफॉर्म दिले, आमकां एक उलोवपाची ताकद हे मनशा कडेन मेळिल्लें आणि तो चेंज जातलो हे आमकां व्हडले न्ही किंवा आमकां प्रॉब्लेम ना। प्रॉब्लेम हो की जेन्ना 2022चे इलेक्शन जाले, डिफेक्शन जाले, गिरीश चोडणकरान आपूण स्वता जावन रिजायन जाल्ले। रिजायन जावप म्हणजे कितें, ताणें सांगिल्ली आपूण ही जबाबदारी पेलपाक शकना, रेजिग्नेशन तुम्ही एक्सेप्ट करता सेंट्रल। आणि आज इलेक्शनाक थोडो टाइम आसा, जेन्ना आमी फुल स्विंग ग्राउंडाचेर काम करपाक लागल्या, सगळें व्यवस्थित चल्ले आसतना गिरीश चोडणकराक तुम्ही एज अ प्रेसिडेंट हाडटात। आमकां कोणाकूच खंयच्याच पोझिशनाच्या मनशाक तुम्ही कॉन्फिडन्सान घेनासतना सेंट्रल लिडरशिप आपलो निर्णय आमचेर थोपतात, म्हणून हांव रिजायन जाता। आणि दुसरे, गिरीश चोडणकराक जर खरेच कंटिन्यू करपाचे आशिल्ले जाल्यार ताणें रेजिग्नेशन कित्याक दिलें? रेजिग्नेशन दिवन 4.5 वर्सां अमित पाटकरान आपलो वेळ पैसो हे पार्टेक दिलो आणि आता 6 म्हयने आसा म्हणल्यार तुम्ही गिरीश चोडणकराक परत हाडटात। दुसरे, हांव इतलेंच विचारपाक सोदता आमच्या काँग्रेसीच्या डेस्क इंचार्ज माणिकराव ठाकरेक, गिरीश चोडणकर जेन्ना रिजायन जाता तुम्ही त्याचे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता, आज तुमकां काँग्रेस पार्टीन दुसरो कोणूच बरो मनीस मेळुना पार्टी सांबाळपाक एज अ प्रेसिडेंट, ताकाच कितें हाडलो हातून म्हाका दुबाव लागता, म्हणून हांव रेजिग्नेशन दिता। आणि हांव गोंयकारांक सांगता, आमी जे पळय तुमचे राखणदार म्हणून जाल्यात, पेडण्या टू काणकोण, सांग्या टू सत्तरी, जो लोकांचो आवाज जालो हो आवाज कोण दाबपाक शकचो ना। मनीषा उसगांवकर आणि म्हज्या बरोबर जे काँग्रेसीचे प्रामाणिक कार्यकर्ते आसा, जे सदांच लोकां खातीर उबे राविल्ले, हे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमच्या खातीर तुमकां साथ दिवपाक सदांच आसतले।